सिनिकुड्ला वीक्षक हा मुझो प्रणाम मोगचनो आवासा नॉर्बर्ट जॉन मोगचनो काल संजेर तावन एक व्हॉट्सअप ग्रुपार एक ऑडियो तशेंच एक मेसेज व्हायरल जावन आसा मोगर नाडपिगे जिंत एक ल्हानशे जाग्या विशयांत एक तक्रार जावन आसा सो आमतू आमचे पाद्राप कपोचीन पाद्राप फादर जॉक्यूम डिसोजाचें नांव तांतू मेन्शन जावन आसलें हांगा जाल्लें घडीत कितें हाच्या फाटल्यान सत कितें म्हूण पळोवंक आयिल्लें आमी सो सताच्या फाटल्यान कितें म्हूण सांगून आयिल्लें सो आज आमचे संगी आसा ह्या जाग्यांत मेन ऑडियो तशेंच मेसेज व्हायरल केल्लो श्रीमान जोकीम आसा ताचें नांव जोकीम ताचे कुटुंबाचे आसात ताची नेबर्स आसात सैरीं दैरीं आसात तांचे संगी आज उलया कितें हाच्या विशयांत तांणी सांगलां म्हूण तूं तूं खमा येता मागीर म्हजी बायल सरल्या कारण म्हाका एकल्या उगूण येता काळें बायल सरून 2 म्हयने उरतले मागीर आमच्या गुड्या खातीर काल्याक करतात अन्याय एक बऱ्या आनी जाल्यार आमी दिना गी हे ना हाका केस घालच्यो नाका जाले अर्ज घालच्यो हाका एक बऱ्या आनी जाल्यार एक आमी दिना गी हे परते आमच्या जाग्यार रूख हाडलो आणसाची झाडां हाडली पप्पाची माडी हाडल्यो पुरा नाश पुरा करून घाले वयर घाल्ली फातराची ती समेत कांड उडयले तांणी हे पुरा अन्याय करचें घाला एक समतदार ना की पाद्र्याप आसा सिस्टर आहात तांकां एक बूद सांगून वचो की ना विचारचें म्हजेर एवढ आरे जोक्की आमकां इल्लो जागो दी मार्गा सिकयत वाटेक सांगचें हें कांय येना खोबरो बेर करचें आमी कानून पळयता आमी कानून करता म्हजो भाऊ वकील काल्याक वकील जाल्यार कोर्टान आसतो न्ही हांगा काल्याक नाका जाल्यार करचें काल तावन एक तुमचो व्हिडिओ तशेंच एक ऑडियो व्हायरल जावन आसा सो एक लेखन आसा तुमकां एक प्रॉब्लम जाला हांगा जाग्याचें तशेंच म्हूण सांगून सो ते ऑडियोक तुमीन ती मेसेज फॉरवर्ड केल्या की या तुमच्या नांवार दुसऱ्यान कोणें फॉरवर्ड केल्या की तें आमकां जाय आसलें सो ह्या विशयान कांय म्हायती दिवेत गे आमकां खुद्द फॉरवर्ड केल्लें कित्याक म्हणल्यार आमकां सदां आमच्या आरोड साधन बोंगाडून आसात आतां म्हजी मम्मी सरून 2-2.5 म्हयने जाले पूण जाल्यार हांव आनी म्हजो भाऊ कामां येता आनी पप्पा एकलोच घरा आसता आनी ती पाद्राप सिस्टरां तेंच्या घरा सिस्टरां पाद्राप आसता जाल्यार ती आमकां सामान हें करना जाल्यार पुलिसां आपोवचे आनी हें करचें आनी कोणाक तालुकाचें आपोवचें पंचायतात आपोवचें आनी बेश्टे फोर्जरी अर्जी घालच्यो ते सगळे बेश्टोन आसात आमकां आनी एक जाता उलयल्यार म्हजो भाऊ पाद्र्याप लॉयर तशें सांगून आसात आतां पाद्र्याप आसा तांचो काही वाडारल्यान हांवें तें पुरा पब्लीक जायचें म्हणून लोकांक कळचें म्हणून मात एका लेखार तो रेतीर दिवचो पाद्र्याप जाल्यार ताणें एक्चुअली ते चिंतीत जाल्लें कुटुंबाचे समस्या आतां समाधान करी ताणें येवन सामा करी जाल्लें लेकीन ताणें तें करच्या बदलाक तो कानुनान पळयता आनी नाका जाल्लें कानुनान पळयलें बेजार ना ऑलरेडी तो जागोय कोर्टांत आसा पूण ते जबरदस्ती पयशे दिवन बायल्या तोंडान नाका जाल्लें फोर्जरी प्रकरण आमकां बोंगाडून आसात आमकां बे म्हणल्यार कितें आमचें बे न्ही आमी जाल्यार कामां वचून पप्पा एकलो घरा आसता त्या टायमार आमी घरा कोणी आसना काल जालें तेंता आमी कामां कोडयार गेल्लो भाऊक मुडी कामां हाडलो थंय फोन आमकां नेबराचें घरा JCB आयिल्ल्या हें मागीर 5-7 जाणां आयल्यात रूख कातरन आसात केल्मे परतून आसात त्या टायमार आमी काल करचें मागीर भावाक सांगून भाऊ घरा आयलो मागीर तांचेर परत बेजार जालें मात मस्तान सजेशन विचारलें देखून सजेशन विचारलें पाद्र्या कडेन सांगचें बरी नासलें देखून आमी ते खुद्द क्लायन घालून आमी व्हायरल केलें सर आतां विशय घालून म्हळ्यार तुमी आतां सांगले आसा एक ल्हानशे विशय बट आमकां विस्तार जावन जाय आसलें सर म्हळ्यार कालें जालें हाच्या फाटल्यान कालें म्हळ्यार खंय कितलो जागो कशें कितें तुमी कालें केलां हाच्या विशयांत आमकां एक म्हायती दिवेत की सर सर तुमचें नांव पिटर म्हणून म्हजें नांव पिटर म्हणून आमच्या बाबाक आमी तेग जाण बाबा त्या गांवांत तो गुडो आमकां वांटून करून दिला तांचो 83 जनावर आसा पिटर डिसोजा म्हणून आनी रुजारियो डिसोजा म्हणून एक 90 तेंच आसा आनी जोकीम डिसोजा एक कितलो 80 तेंच कितें आसा 83 तेंच आसा आनी वो जागो जावन 11 म्हण हो आतां वर्गाचो जागो आतां 11 जावन 21 वर्सां जालीं 11 जावन वय 21 तो आमी आतां तांतू प्लॉटिंग करूंक म्हणून 2 वर्सां जावन आमी उद्दोण आसा 2 वर्सां जावन ही प्लॉटिंग करूं सोडिना हांवें सांगचें म्हूण जाल्यार हांकां आतां वाट म्हणून हांकां वाट जाय म्हूण जाल्यार आनी येवन एक घरा एक विचारना घरा बागला येवन विचारना
आमकां इल्लो जागो दिया आमकां इल्लो वाट दिया आमी दिता आसल्या हे आनी जबरदस्ती करून येवन वो वर्ग सुद्दां कोणी वो कुमकी तशें म्हणून सांगून आमकां बेश्टावन आसात तसो आतां बिसरोड तालुको तांणींच मुळा काण गेल्ले बरी ते आमकां हें करतात आनी हर एक ऑफिसर तांच्या अंडरांत आसा आतां वी जावन ती इवन उग्राणी जावन ती आमच्या पंचायतांत पुरो तांच्या काही तांच्यांत पुरा आमी कांय गेले आमच्या फायलच दिना आं त्या देखून आमी काळे सांगल्यार हें पाद्रापाक आपयलें आमी हें सामा करया आनी एक कितें सांगल्यार आतां वीसान एका वर्सांत जावन तांकां तेणें आमकां वाट जाय म्हणून आमकां पयलीं खंय जावन आसलें पयलीं तांकां वाट नासली हांवें सांगता जाल्यार आतां हें जावन 21 वर्सां जालें 11-17 जावन आतां आमकां वर्ग सुद्दां कोतो आमच्या नांवार आर्टिस्ट आसा आमच्या नांवार आर्टिस्ट आसा आनी आमकां गाडी कुर्ती केला हें फूल आसल्या मागीर तांणी येवन जबरदस्ती करचें हें सामागी तुम्ही केस करू नका सर आमी केस केल्या लोकायुक्ताक आमी बरयलां तांचें आन्सर आयलां ओके तहसीलदारान सांगलां ताणें डेट दवरले जायत ताका तहसीलदाराक वचोंक घालें त्या देखून तें पेंडींग उरलें पेंडींग उरोन जाल्या उपरांत हाजी मम्मी हुशार नासली मम्मी सरवन आसतना तहसीलदाराक खबर मेळ्ळी ಸೊ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಈಗ ಬೇಡ 1-2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ ಅವರದ್ದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುವ ತಾನಿ ತೈ ಕಲೆ आम्ही सर्वेदार कोण तो सुरेश SP कोण सुरेश सर्वेदार ताणें येवन नक्षे करून दिले आमकां प्लॉटिंग करून दिल्या ते आज काल रूप कतरलो ते घडतो ताच्या इतली ती कणी ती सर आता ती आम्ही पळयलें ती कणी आसा ते आमी व्हिडिओ घालता आमी आतां तांचे डिमांड काय तो तेणेन रोड जाय की काय तशें तांचे काय आसा अरे म्हज्या जाग्यार जावन 2 घरांक हांवें रोड दिला एक हे येतात आनी ह्या घरचो येतात तांकां सायडीन इतलो बरो वाट आसा 2 फीट 3 फीट वाटा तांच्या घरा बगलाक गाडी वचना गाडी येची जाल्यार तांकां मारोवंक दिया तांकां गाडीच तांच्या बगलाक वचना एक मिनिट तांच्या घरा रोड करूंक जायना ऑप्शन ऑप्शन ना कालें केल्यार आतां ऑप्शन ना आनी थंय तांणी काल केलां पयले नेळ्यांचें घर आहलें तांच्या घरा फाटल्यान 3 फीट 4 फीट पंचायत जागो आहलो आमी तांतूं गाय रेड्यांक व्हरतले ते लोकांनी पंचायत वाडती आनी ते नवें घर बांदतना तो जागो ताणें एड केलो त्या कणीच्या कुशींत काडलो थंय ताणें एक रूम काडून खणी गेलो ताणें ताच्यात ताणें कळ्ळें भितर गेलो आतां वाट ना म्हणून सांगल्यार कोणाक विचारचें आतां ताणें तो आहलो जागो वाट आहले जागो ताणें बंद करून आतां आमकां वाट ना म्हणून सांगल्यार हाका अर्थ आहे ताका वाटच ना तुमकां येवन एक आमकां एक बसून विचार येता न्ही ते म्हाका इल्ले बाबा म्हाका इल्ले वाट दी तुमी दिताले आमी दिताले येवन 15 सांगता तुमी ये हांगा आमी समा करया कुटुंबा भितरले समस्या नाका आमच्या मुखल्या पिळगेक ही समस्या येवची नाका ओके तुम्ही पाद्राबाचें नांव सांगिल्लें फादर जोकीम सांगून त्या घराक तांच्या घराक आनी पाद्रा जोकीमाक काले रिलेशनशीप ते बाबा तांचो बाबा ओके ते बाबा ओके तांकांय वांटो आसूंक पुरो फादर जोकीमाक आसूंक वांटो आसूंक वांटो ते पाद्रा वांटो काण घेना न्ही घरचे वांटो काण घेता ते गोत्तना ते आमकां गोत्तना लेकिन हांवें सांगता जाल्यार पाद्रेपण येवन वाटी थारता आतां घरावल्या मनशाक विचार येता न्ही पाद्रेपण तुमचे वाट विचारल्या पाद्रेपण आमचे वाटी विचारल्या ताका आमी दिना म्हण सांगू ना पाद्र तुम्ही रावना न्ही घरांत कोण रावता तुमचो भाऊ रावता तुमच्या भावाक आनी भावाच्या बायलेक येवन वाट आमच्या भावाडे विचारल्यार तो भाऊ ना म्हणून सांगना ताणी विचारून येवन ताणें विचारून ओके आतां तुमी तशें सांगल्यार पाद्राबाचें काल आन्सर आसलें पाद्रेपण ताका एक 15 दीस टायम काडून गेलो परतून फोन केलें फोन करून हांवें तांकां सांगलें की म्हज्या नांवार जागो आसा वय RTC म्हज्या नांवार आसा लेकीन हांवें म्हज्या भावाक व्हडल्या भावाक तो दिला लाग तो तांचो कृशी करनासा तांचो कृशी करनासा
तो 12 वर्ष जाऊन तांदूळ कृषी करणं आरटी ती मात्र बदली करून गेला ते प्लॉटिंग करणं आम्ही काले प्लॉटिंग करणं काले काले करून कसं प्लॉटिंग करून नक्षे करणं नक्षा करणं गाडी गुर्त करणं प्लॉटिंग करू प्लॉटिंग करू आता नाही सोडी ना नक्षा आक्षेपा घर बांधून जाऊन कंच्या ते सोडी ना आणि आमचे फाईल त्या सर्वेदारानं मेजून गाडी गुर्त केलेले फाईल आमकां 2 वर्स जावन BC रोडच्या त्या वाठारांत ना खंय व्हरून लिप वयतात कोणाडे दितात कालें करतात गेल्यार तांचे विचारल्यार फायल इल्ला फायल ಅಲ್ಲಿ ಪಾನೆಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಪಾನೆಮಂಗಳೂರು गेल्यार ಅಲ್ಲಿ BC रोडನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅವರ ಹತ್ರ ಉಂಟು ಇವರ ಹತ್ರ ಉಂಟು फाईल इतना 2 वर्स जावन फाईल आमच्या हाताक मेळना तर आमी प्लॉटिंग कितें करचें आता न्ही ती तांचे म्हळ्यार तांकां तें तावन काही वडा आसा म्हणटात तुमी काही वडा जाल्यार तांकां सगळ्यांक तांणी काले मोळा कान गेले बरें कान गेला तर आमी वचून प्लॉटिंगा पयशे भरले आमी वचून आमचे ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿ ಅದು ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟು ಅವರದು ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟು ಅದು ಉಂಟು ಮೇಲಿಂದ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದೆ ती लाईन आता आमकां ग्रँड जाताना आसली ती लाईन पयलें ओके तांणी रिजन दिवचे वयर हाय टेन्शन वायर आसा सो प्लॉटिंग करूंक जायना ते रिजन दितात ते सर्वेदाराक हांवें सांगून आनी सांगून ಸರ್ವೇದಾರ ಅದು ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ನಮ್ದು ನಿಮ್ಮ 83 ಜನದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಮ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ओके आता तांचे आक्षेप काल म्हळ्यार कितलो जागो तांकां आतां जाय म्हणटात ती तांकां 43 सेंट्स तांचो जाय म्हणटात म्हळ्यार तो कुमकी आसलो तुमी 11 करून तुमच्या नांवार जाला आतां तुमच्या जाल्यार तो 43 सेंट्स तांकां जाय म्हणटात सो तांचें नांव जाय जाल्यार तांचे जागो कितलो आसा सांगा कांय जागो ना एक्चुअली म्हाका कितलें गोत्ताले प्रमाणे चड सांगना काडून इल्लेशें गोत्ता आसले प्रमाणे आतां तांचो कितलो वर्ग असो जागो आसला ताका लागून कुमकी आसला तांकां लागून येता म्हण आसा सो हांगा जागो तांचो कांय ना घर मात ओके ह्या जाग्याक लागून तुमचो कितलो जागो आसा म्हळ्यार ते आतां 43 सेंट्स इसारतात म्हणटात न्हय त्या जाग्याक लागून तुमचो जागो कितलो आसा आमचो लागले त्या गांव वांटेकर दिताना एक वांटेकरचे पयलें सांगचे वांटेकरचे एक तीन एकर 3 एकर आसा 3 एकर ओके तुमकां तो लागू जावन आसता आनी पयल्यांदान तुमकां तो तुमच्यात कंपाउंड भितर तारलो कंपाउंड भितर ते आतां तें पुरो JCB काडले पयले पुरो बंद जाल्ले आमच्या बाबांनी पुरो कोऱ्यांत कातरून ते आगार केल्ले दोरो घाल्लो आतां तशें जावन त्यो 43 सेंट्स तांकां जाय म्हूण सांगत आनी डे बाय डे तांणी हें करून आतां काल तुमचे म्हाका पळयला व्हिडिओ JCB आयल्या JCB येवन एक रूख कातरला तुमची कृषी आली ते काड नस केला तुमकां विदाउट कांय मनी इन्फॉर्मेशन केलें तांणी काय ना तुमकां हे नोटीस जावन खंयचे ना तांणी ऑलरेडी आमी कामाक गेल्ले हांव आनी भाऊ ओके ओके न्ही तांणी येवचे पयले तहसीलदारान आमकां टायम दिला न्ही तुमकां टायम दिला न्ही लोकयुक्त गेल्ले तांणी रिपोर्ट विचारला आणि आम्ही आमच्या सर्वेदारान प्लॉटिंग करणं गाडी कुर्त करणं तांणी रिपोर्ट बरयला हांगा आमचो 83 सेंट्स ग्रँड जालो आसा म्हणून रिपोर्टान तशें आसा रिपोर्टांत आसा तुमकां 83 सेंट्स तुमकां ग्रँड जाला ओके 83 सेंट्स आमकां आनी तें तुमी लेटर तांकां दाखयलां की तुमी नेबर्स म्हणटात न्ही तुमी दाखयलां तांकां दिलां पूरा डॉक्युमेंट तांचेर आसा ऑलरेडी आसा ओके काडटात ओके ओके आतां काल आयिल्ले ते फायल तांणी ते सर्वेदारान दुसरे बटे फॉर्जर दी नक्षे करून ताचे वयर लोकायुक्तार चलून आसा केस बरते ताचे म्हणल्यार रिजेक्ट जाला ते फाईल लोकायुक्तार केस जावन आसा परतून काल दुसरे कोण गेला पंचायत तालुका चेंज जावन आसता दुसऱ्या कोणाक गोतूनातल्या आपोनान परतून हे केला म्हळ्यार तांणी एक दुसऱ्यांत काल फाईल करून ते लोकायुक्ता धाडला ते रिजेक्ट जाल्लें फाईल परत ते आणयलात एक्चुअली आमकां विषय गोतूनातले भाऊ भाऊ नातलो भाऊ कामाक गेल्लो LDL पुरो आमचो रिपोर्ट बरयला तांकां आपयले आमकां आयले ओके LDL आमचे आमचो रिपोर्ट बरयला तुमकां कितें जाय तांकां येता तुमकां कितें जाय पुरो रिपोर्ट बरयला तुमकां जाय मागीर प्रूफ दाखयता ओके ओके आनी तहसीलदारान आमकां टायम दिला टायम दिवन ताणें एक घरा भितर एक जाल्ल्यांत मरण जाल्ल्यांत तहसीलदारान आमकां एक इल्ले दीस नाका तुमी एकदम भ्रश्ट जाल्ले मागीर ते आमी करया सामा करया म्हणून सांगलें म्हाका ते मॉर्न जाल्यार सांगलें मध्ये एक जस्ट एक म्हळ्यार त्या आमची आंटी सरली म्हण सांगले आतां म्हळ्यार खंयच्या विशयान सरली म्हळ्यार टेन्शन आसा की या तिका काही समजे आतां सांगूंक गेल्यार तिका मस्त टेन्शन आसलें तिचे एक आशे आसले त्या ती घर बांदूंक
घरबंदीच्या त्या सांगल्या ते ऑलरेडी मागते एक 50-60 वर्ष जायचं त्या घरात पोरणे घर ओके माडीवानी पुरा असतात मड्या. पावसात बेदिसता नी तो ओके मतलब पूरा घरा मलवाचे पर्यंत म्हटलं आमच्या झाला तर डाऊन आहे माडीवर आमच्या मला घरा खर्चात अच्छा तुझं मला वारे येतात पूर्ण बँड जातात पाक्या ओके ओके त्याच्या तुमचे एक प्लॅन अंगा वैर एक तुम्ही एक घर वेलकम झाला ऑलरेडी झाला आता त्यांचं ऑब्जेक्शन करणार असतात घरबांचे ऑब्जेक्शन डिसिक ते यांगा नाका जाल्ले तर्जे पोरजारी तर्जे ओके हांवें पळयला त्या जागो थंय येतना मुखार एक गेट घाल्या व्हडले गेट आसा ते हांवें पळयलें ते गेट खाल्या खातीर घाला ताचे विशयान कांय दिवेत सर म्हजें नांव नॉर्बर्ट लोबो हांव म्हज्या आबाच्या घरा आसता आबान मागीर म्हाका पसरलें तशें जावन आसतना आबाच्या घर आसलें आबान ते आमचो रोडा सेर जागो आसा आबान एक बड्या घर दिलें बड्या ते बड्याचें घर घालून जालें बड्या घर दिवन जागो इल्लो दिलो तातूंत केस जाली केस जावन आमकां ते मदेंत आमच्या त्या मार्गार जावन आमकां घरा येवंक वाट हें रोड नासलो ताचे पर्यंत सेंत आमी ऑन करून आले ताचे पर्यंत आप सरल्या उपरांत आनी हांवें चिंतलें आनी एक घर आनी परत जायचे रोड जायचे न्ही म्हणून सांगून हांवें ते एक त्या आमच्या वर्गाच्या कुशीक एका कोवणे असो इल्लो कुमकी जागो आहलो तो कुमकी जागो इसारले वचून म्हाका आमकां रोडा ते कितें गोत्ता ताकाय गोत्ता तो आमचो जागो खंयसर आहलो आबान बड्याक घर दिल्लें ते ताकाय गोत्ता आहलें तशें म्हणल्यार ताका दबाय ताका गेले हांवें कितें सांगल्यार आमकां एक वाट रोड एक दी ताका तो म्हणून तेन्ना पयशां बारीक कश्ट एक 25-30 वर्सां पयलें बारीक कश्ट पयशांक आमकां तो गादा आयल्ले आहले बरें तोट नासलें तशें म्हणून तो म्हणलो कितले की पयशे 5,000 की तेन्ना कालें दिजे म्हणलो हांवें जालें तितले पयशे दिवंक ना तुजे कडेन हां तशें काही येनाका तुवें सांगलें हांवें येनाका सांगलें 2,000 रुपया दिता सांगलें ते जायना म्हणलो ताचे पर्यंत हांवें 3,000 रुपया दिवन तो जागो काडलो एक त्या मार्गार जावन ते गेट कडेन समस्येर तशें म्हाका ताका एग्रिमेंट केलें हांवें ते टोशारत एग्रिमेंट कर न्हू ताचे भितर आमचो जागो आहलो ताचे भितर आमच्या घरा कडेन सर आमी रोड गेलो म्हज्या आनी तिसो मोक्षेचो म्हज्या आबाक हांव मलगड्डे दुयेंसो पोतू 3 आनी दू आमकां 2 वांटे जाले 5 जाण भुरगीं ती तशें आमकां 2 वांटे जावन आमी इसो जागो आमच्या जाग्यांतले मारो करून जाल्या आमच्या गाड्यात थंयसर मारो घेवन आहलो तो मारो गायला उपरांत एक 10-15 वर्सां म्हणून आमी अशें येताले एक हांगा बाबा आबाचे बाबाचे पोत आप सरले ते बरोबर वचून करून मोगान हाडलें अशें वय ताल्ली मोगान करून आमचे रोड जालो पळय आनी आमच्याच घरानुसार अन्न पुरा सामान हाडटाली रिक्षा काय लागताली बत्तेन ते अन्न येताली ताचे पर्यंत ताणें घालून गेलें हांवें घर बांदून सुरू केलें एक काजार जाल्या उपरांत काजार घर जायचें म्हणून घर बांदून सुरू केल्या उपरांत ताणें त्या हेराल्डान आहा पळय तें ताणें घर बांदून सुरू केलें तें घर बांदून आमकां येलें ताणें इसारलें बायल्यान येवन आमी इल्लें फातर हाडून घालता जायत म्हणना आमी घर बांदता तशें ताणें हें बांदलें ताणें घर बांदलें आमी घर बांदलें घर बांदून एक सुमार वर्सां गेल्या परत आनी एक आबाचो हांगा स्टिवान म्हणून हें आहलो ताच्या स्टिवान सांगलें म्हजे बाप्पाची घर जाय ती ह्या घरा आहली न्ही विक्टर म्हणून ती आनी ह्या घरा लागून म्हाका बाप्पाची घर जायचें तशें एक वाट दिता म्हणून हांवें सांगलें आमकां वाट दिल्यार मागीर ना दट्टो एक वाट ताका घर जायचें फातर हाडून म्हणून तेन्ना सकाळीं दीस आमगेर येवन विचारलें घालें म्हणल्यार ही येयल्ली हाची मम्मी येयल्ली आनी हो येयल्ली ही एराल्ड बायली येयल्ली पुराय विचारलें हांवें सांगलें काल स्टिवन येयल्लो हांवें सांगलें कालें कोत्ता स्टिवना मारो गांव दिता म्हणून आतां आमी चिंत न्हय पूण थंय मागीर पंतार गेट आसा पळय ती हांवें हाची घाली माडयांची घाल्ली कांबी करून आनी आतां सकाळीं म्हणटाना लोंगटाचे गेट घालीचे आनी मारो गांव दिता लोंगटाचे गेट तुमी घालीचे म्हणून तशें जाय तर ओप्पले ताच्या उपरांत काल मध्ये जालें तो आतां मारो करता ताच्या उपरांत गेट मागीर घालची म्हणून तशें सांगलें जाल्यार मारो करून जाल्या उपरांत गेट घालना जाल्यार तिसरे अर्द मारो जाल्लो तितलो जाताना तितलो हांवें घालूंक येता उठा आनी हांचे सांगल्यार जायना जाल्यार उठा उठी रेडीमेड गेट केल्ली हाडली तांचो काल एक समज सांगला तूं समज सांगलो एक ती गेट हाडली ताच्या उपरांत घालूंक येता गेट परत गेल्या उपरांत हांव येना म्हणटा मस्त हें बरें कंप्लेंट आतां पुलिसां बरें हाडयलें त्या टायमार हाडून आनी ते हाडयल्या उपरांत ती गेट हें जाली ताच्या परत परत हें जालें ताच्या परत तो स्टिवन घालूंक गेलो गोत्ताय वो जागो आसा पळय वो जागो स्टिवनान म्हाका सांगचें जाल्यार स्टिवनान जागो इकता म्हणून विचारलो हें बरें करून ताका हांचे बरें विचारलें म्हणलो ताच्या बापल्याड विचारलें गे हांचे बरें विचारलें गे तें पोरणे घर तशें अशें आमकां नाका तें तशें आमकां ताणें मागीर सांगलें गे तुका वाटेक मागीर बंग जाती तशें वाट हांवें कशेंय करून घालूं येता तें घालां अशें घालां म्हणून तें बरें म्हजेर म्हणलो स्टिवन घालून जाल्यार दट्टो तूं जागो कांयचें ना जाल्यार म्हाका तें मारो बरोवन दिवचें म्हणून
नेसे मार हो बरोबर तुका दिल्लो जागो नाही वागे माय मार हो घाली तुका घर राव माते वाट मार दिल्ली ही कुंग देऊ ना म्हणून तसे मला आमचे मध्ये हे झालं मग कसे जाते म्हणून जागो हांवें कानेलो हो स्टिवनाचो 1 एकर 20 सेंट जागो कानेलो कानून झाला ताच्या उपरांत ते हांवें ते 2 वर्स तो हांवें आतां तो काडलो जागो स्टिवनाच्या बापाचो ताच्या परस स्टिवना गायलो ताच्या स्टिवनाच्या बापाक गायलो ताच्या परस स्टिवना गायलो तो ते 2 वर्स खबर ना आतां हांवें जागो काडल्या उपरांत तो कुमकी जालो आता वर्ग गेली कुमकी आसो की पुरो ते नेहमी सांगा ना वर्ग कुमकी आसात आता ह्या घराच्या पडल्यान आसो पुरो नेहमी सांगा ना आमकां आतां आमकां उंदी 2 सेंट जागो आसा ह्या घराच्या भोंवतणी ताची 1-2-3 सेंट कुमकी आसो की पुरो नाही कुमकी ना वाट दिना म्हणून हांवें पाद्रापण म्हाका फोन केल्ले जोकी पाद्रापण म्हाका अशें जाल्या परत समज ताचे परत ताच्या भावान काडलें गेलें वता आमचे ते एक हाडलें आमच्या दोराच्या कुशीचे एक रूख काडलो कातरलो ताची आवय सरली तेन्ना आमकां समज नासलें पूण आवय सरलो मोरणाक व्हरून गेल्या मोरणाक आनी बरोबर काले मोरणाक काले राग तशें म्हणून मोरणाक वचून आमचे कितें काही जो आसा आमी केलो करून आयल्या उपरांत म्हयन्याचे 20 जावचे भितर जाले वचून तो रूख कातरलो आई सर इतलें कांय हें करूं नाका जाल्यार वो हॅरी वो रूख आमचो तू कितें ते तुजो न्ही तूं बुरा तुजें तुगे ते आमचे तूं आसायचो न्ही जागे तो कुमकी ताच्या कुमकी जागो आसो आमचो दिसलो वर्ग आसो आल्या हेरी तुजो जावन निमोसन मे जाय मागीर तुजो जाल्यार तूं व्हरू ते ना आनी पुरो रूख कुटके कुटके कर तो घालो आसो आखीचो रूख सदां मोठो आहलो तो रूख दोडाचे ग्रास सावळेक म्हणून आसून जाल्यार सोडलो ताणें तो फोर्जेर काडलो ताच्या परत मस्त जालें तें स्टिवल जागो हाडलेल्या उपरांत त्या तोटांत ते आमचे 20 सेंट जागो 23 सेंट जागो आसा थंय तातूं वोय एक आमचे एक तोटा आमचे एक तोट आसा ताच्या कुशीक स्टिवना काय बाबाचे वांटेन ते आतां त्या मोदें स्टिवनाचे एक तोटान ताका मेळ्ळें ताच्या वांट्या मेळ्ळें तांत एक हें आसा कालें वोय आसा त्या वोयंत माडयो पोरय घेतलेल्यो 2 माडयो पोपळां जातालीं तातूं ते हांवें काडटा म्हणजे त्या स्टिवना घाल्लें हांवें काडलें जाल्या उपरांत तें ताचें जालें ताचे पोपळां काडटाना येवन ते हांवें पोपळां वयर जावन कामां काडयतना धरून उरची नाजाल्यार नातल्या टायमार तरणी पोपळां काडून उरची हें आनी ताका मुळार सोडवलें गेलें तें पुरो वस्तू उपास दिलो जाल्यार आसूं कोण ना 1-2 माडयो न्ही मागीर तें सोमा करया म्हणून नवे तर आनी तें एक या पळय येवन आमचो तांचो जागो जाल्या उपरांत आमचो जागो मेळटा थंय इल्लोसो जागो स्टिवनाचे काणेल्लो त्या जाग्यार काल मस्त नक्षा करून हाडलें की ताका स्टिवन फोन करून सांगलें आल्या स्टिवन आल्या हांवें म्हाका गुत्तो ना पयलीं तुजो जागो तुवें दाखयलो जागो तो धाकटो म्हजो जागो तो हांव वता एका जाल्यार कालें केलें तें मागते भितर काही वचना तितलें केल्यारी कानून नासता न्ही सगळ्यांकी कोणा घाले ते पोलिसांक हाडना तूं काही वचना काही बी नाका तूं सत्य नाका थंय बाकीच्या हांव पळोवन काय ना तशेंच मागीर तांचे ही वचून उलयतना हे वचून त्या पोलिसांक कोणाचे नोटीस आसतना ते आयल्या ती येवन आमचे रूख कातलो आमचे आदले फावटी येवन ती सोम्मा हुशार नातली आमची मम्मी त्या टायमार येवन इल्लो मस्त केळबे हाडले आणसाची झाडां हाडली ताचे भायर माडयो जशी हाडल्यो त्यो पुरा कान उडोवन ताका थंय आनी बांदली वोय हाडली फातर घाल्लें ती पुरा तंती बांदली तंती बांदून ते पुरा मस्त हें केल्लें तें करलें आनी तें कान उडयलें काली तशें पंचायत पुरो आपूण ते पंचायत तालूक आनी काले DC आनी तो राजकीयचे पुरो तांचेच तकयेन ते काँग्रेसचे पुरो तांचेच तकयेन ते ताणें सांगलें बरें हाकी म्हूण आनी कोणी कोणचें करता त्या हेरान ते बैले धरचें ते तालूक पंचायत मेंबर जावन हाडले हेराल्ड ताणें कालें करचें सगळ्यांनी घालचें लविनाक मुखार लविनाक मुखार घालचें तें सगळ्यांनी वचून हें करून आतां ताणें पुरो सगळ्यांक पुरो आपूण हाडचें आनी तांकां दाखोवचें ते तुमी पळयलो का पुरो काल आमचो फायल पळय पुरो दाखयतालें तें त्या आजचे कडेन त्या विडियोनी काडला त्या फायला पुरो ताका दाखयतालें तर लास्टार पोलिसांनी सांगलें काय तुमचे नोटीस नासतना मी काल्यांक काडल्यार फाल्यां सकाळी आमकां काही केस केल्यार आमी भितर बसपाचें म्हणून ते बरें आदले फुडचे पोलीस बारी हें करून हाडलें ते बारी हें करून हाडलें मागीर समाधान जालें तें म्हणल्यार तांकां म्हळ्यार हें कालें म्हळ्यार आतां एका जालो तेणें कुमकी जागो हाडल्यार तो आमकां संबंद जाल्लो तांकां 5 एकर जागो आसा हे 5 एकर जागो तांच्या बापायचो तांकां आसा तो आमच्या ते गेट आसा पळय त्या गेटीच्या मुखार आसा 5 सेंट जागो 5 एकर हां तो एक कितें जागो तांची लाकडां सगळे बाबांक ते आसा आतां आमच्या आबाक इल्लो जागो आसा ताकाय आसा आनी आमच्या बापाक आसा आनी सगळे आमच्या ह्या स्टिवनाच्या जागी आसलो जागो सगळे 4 जाण बाबांक 4 कडेन जागो आसा कुमकी वो कुमकी काय सोडूं ना न्ही आतां इंगडत ह्यांच्यात जाग्याक न्ही लागून आसतो हां दुसरें आतां फारास बरें खंयच्या आमच्या घराच्या कुशीक आमकां काय ना आमकां जागो वर्ग आसा तितलो आमचो पूर ते आसा वर्ग आसा हें भयरांत आसा तोट आसा ताणी हें करून ह्या जाग्या खातीर आतां म्हण वाट इल्ली कश्ट जाली म्हणून विचारलो तुवें पोलिसाक आपूण मारी एकांच्या घरा पाद्री घालें माद्री घालें
कार कोणाक सर मौसम सानी सर ते गेट आता ती तुम्ही रोड करून दिला तुम्ही ती तुम्ही पंचायत बरोवन दिला की सर ना आम्ही भरून देऊ ना आम्ही भरून देऊ ना पण भरून द्यायचे पण चिंतले असे उपास खातीर आनी भरून दिना ते आता तुम्ही भितर येयल्यात ना ती कितली घरांक तो रोड एक्सेस जाला आता एकदा 11 जाण 11 घरा 11 फॅमिली की एक 9 10 घरा 10 घरा का तुम्ही अशें ताजे पेमेंट तांणी दिल्या की ना ना काही येत कोणी तुम्ही फ्री जावन सोडला कोणी पैसे देऊ ना होय की तुमचे वर्ग आसा जागो बरोबर आमचं जागो माझा आणि दिसो असा म्हज्या मावशेचा ओके ओके प्रिसिल्ला तिसरं त्यामध्ये आयला रोड तसे आम्ही त्याने तो वाटाने बरं दौरला तिने ओके तिने फ्री जावन सोडला तिने फ्री जाऊन सोडलं फ्री जावन तुमका आम्ही तिच्या आणि किती खातीर तुम्ही सोडलो तो आता आमच्यात आबाची भावाची भुरगी नाही तसे आमच्यात एक मग आमका रोड नाचलो पहिले एक रोड झालो एक बार संतोष झालो तर सकाळी ते आमच्याच घरा येऊन हसतं घालायला लागचे घरचे तर बघा नसले घर आले बरं बांधले आमच्यात बेटा आणतो आणि अन्न हेराल्डाल त्याला इंस्टा रोड नाचलो त्याला जरा मग असल्या ताच्या पण गाड्या अनेकल्या ते अनेक आबाच्या भावाच्या घर बंद जायचे म्हणून सांगून विचारल्या की रोड दिलो सकाळी कुठून दिलो होतो ते गेट घाली जेवण सांगितले आणि गेट घालताना ते गेले तक्रार राहिलाय मग गेट आम्ही तर घाली ती गेट आम्ही गेल्यापर्यंत दलारी आम्ही काय असे असो ती गडी काढीचे काढायचे बीक आणि बाई काढून टाकले बसून येऊन ती गडी गडी काढचे पण म्हणजे हे कंडिशन असा गेट काढली गेट घाली नाही जेवण कोणी झालं जाऊन गेटच्या विषयात एक येसोरी ना गेट काढल्यावर घालचे कोणी यायला रे आम्ही काय आटल्या रे आमचं सर गेट घालता आमच्या जर आम्ही गेट घालता दुसऱ्या घाला जाता त्या विषयात आमका न्याय झाला मग त्या गेट विषयात थोडं गेट सोडून नाही राहता येतात नसतं म्हणजे सकाळी गेट उठते गेले संजय सर घालला झाला ती गरु येतात गरु येतात पण कोणी येतं तो आठ असतो ना ते आमचं वर का जागो त्याच्यापर्यंत पूर असते आमचे त्या गेटी भितर पूर जागो असतो आमचं म्हळ्यार तुमी आतां इतले जाण आयल्यात हांगा तुमी सपोर्ट करून आयल्यात आमच्या जोकी धाट्टोक म्हाका विचारूंक जाय आसलें तुमच्या आतां तुमी आतां मोगर नाडे एगर्जींत आसात तुमकां एक वाडो म्हण आसा वाड्या जमत आसा तुमी वाड्याच्या गुरकाराक इन्फॉर्म केल्लें गी फिरगजी काही गुरकार म्हळ्यार विकाराक इन्फॉर्म केल्लें गी या तुमी कोर्ट यायचे पयलीं म्हळ्यार पुलिसांक यायचे पयलीं काही दुसऱ्या आमच्या कॅथोलीक मुखेली मेळ्ळ्यात की तुमी हाचे विशयी काही सांगिल्लें गी तुमी ताचे विशयी काही सांगेत की म्हजें नांव जॉन्सन हांव जोकीम डिसोजाचो पूत सो काले म्हणल्यार आमी पाद्रापाक आनी ऑलरेडी आमी इन्फॉर्म केल्लें फिरगजीक वचोन पाद्रापान कापुजीन पाद्राप जोकीम डिसोजा तांचे लागी उलोवन समा करता म्हूण सांगिल्लें आमकां पाद्रापान कापुजीन पाद्रा कडेन उलयलो जोकीम डिसोजा कडेन ताणें उलोवन ताणें ओट्टूक एक फॅमिली पुरा ओट्टूक करनी एक मिटींग करया म्हूण ताणें आपयल्लें ताका पाद्रापाक बट त्या पाद्रापा तावन कांय रेस्पॉन्स नातलें तें आमी पळोवन काण घेता म्हूण सांगून त्या पाद्रापाक तो उलटा उलयल्लो तो आमच्या विगाराक कापुजीन पाद्राप जोकीम डिसोजा तो उलटा तशें रेस्पॉन्स केलें ताणें तशें मागीर आमी कातोलीक सभागी ऑलरेडी मस्तो इन्फॉर्म केलां पयलें जावन मस्त वर्सां जावन हें तशें मस्त आमी गुरकारा कडेन इन्फॉर्म केला मागीर कातोली सभाक इन्फॉर्म केला आमी बट तांचे जावन तांणी गुरकारान मस्तो समजला तांणी समजयल्यार तांचे काही हें रिप्लाय ना ती आतां म्हळ्यार आतां तांणी ट्राय केला तांचे जावन ट्राय केला तांणी कोणी गुरकारान जावन ती पाद्रापांनी ट्राय केला तांकां पाद्रापाक तांणी कितें रेस्पॉन्स दिवना काही गोत्त आसा की फादर जोकीम आसा तांणी आतां इन्फॉर्म केला म्हणटाना बिस्पात्रू वचचें पडटा हें म्हळ्यार आतां दोनी पाद्राप जाल्ल्यान तुमचो प्रिगेचे पाद्राप प्लस तोय पाद्राप जाल्ल्यान आनी तो लॉयर जाल्ल्यान सो हें बिस्पाक वता बिस्पाक काही इन्फॉर्मेशन दिलां काही खबर आसा की तुमकां पाद्राप आतां आमकां विगार आतां आमकां गोत्तू ना बिस्पाक इन्फॉर्म केला म्हणून बट म्हजी मम्मी लास्टाक सांगताली हांव बिस्पा कडेन वचून इन्फॉर्म करता अशें आमकां मस्त टॉर्चर करनात म्हणून बट मागीर आमी क्रिस्तांवांची म्हणटाना पाद्रापाचें नांव पाड करचें सामान म्हूण सांगून आमी येदोळ उगोत रावून नासलें बट आमकां हें मस्त वर्सान टायम गेल्ले तितलें मस्त टॉर्चर जावन आसा आमी एकडच्यान कामाक गेल्ले वेळार आमकां मस्त आमच्या घराडेन येवन पुरो उपाद्र दिवची येवन JCB पुरो हाडून जागो पुरो पाड करचे कृषी पुरो पाड करची तशें आमकां मस्त टॉर्चर जावना तशें आमी विडियो काल आमी व्हायरल केले आमी तशें आमकां प्रॉब्लेम ते सॉल्व म्हणल्यार आमकां काही सोल्युशन नासताना काल्या म्हणल्यार आजच्या धर्मान आमकां मस्त आमचे वयरी मस्त पेटी तांणी केस घालूंक ट्राय केले म्हजे वयर धाट्टूचे वयर पुलिसांक पुरो आपोवन हाडचे मागीर नाका जाल्ले आमी तांकां उपाय दिता म्हूण सांगून केस घालूंक मस्त पेटी ट्राय केले तांणी बट पाद्राप जावन तांणी पुरो अशें करचें सामान न्ही म्हाका आतां एक क्लॅरिफाय जाय जाल्यार म्हळ्यार
तो ते मुखार येना त्या घरची मुखार येना पाद्रापा थ्रू ताणी करूनचे ते आसा पाद्रापा इन्फॉर्म करून पाद्राप तुमकां पाद्राप ताणी इंकर येता वय तशें आसा वय ते पाद्रापी मुखार पडनात बट मम्मीनी मस्त पेटी उलयलें तांचे पाद्रा पड्यान उलयल्ली मम्मी बट ते विडियो हें आसा ऑडियो क्लिप आसा ते हांव शेअर करता ओके ते ऑडियो आयकता आमी आयकयता मम्मी सरवंकरान येतले मम्मीक मागीर मम्मीक लास्ट काले म्हणल्यार 1 फेब्रुवारी तावन मम्मीक तिका हुशार नासल्या बरी जालें म्हणल्यार 4th स्टेज कॅन्सर जाल्लें बट त्या टायमार जाल्यार मम्मीक एकडच्यान हॉस्पिटलाक धांवपाचें एकडच्यान ह्या जाग्याच्या फाटल्यान म्हूण सांगून मस्त कोर्टाक आनी लॉयरा कडेन मागीर मस्त रितीन तिका मस्त टॉर्चर मेळ्ळें ह्या जाग्याच्या हातूंत बट तांणी पाद्राप जावन तांणी एक समजो जाल्लें एक कुटुंबा एकवट करून तांणी एक सॉल्व करी जाल्लें बट तांचे जावन तो मस्त आमकां हें जाला म्हणल्यार प्रॉब्लेम जाला मस्त सर तुमी आतां तो ऑडियो जावन दी तुमचो तो काल मेसेज व्हायरल जाल्या हाच्या फाटल्यान तुमचो उद्देश कितें तुमकां म्हळ्यार एक्चुअली ते व्हायरल करी जे म्हणून कित्याक भोगलें तुमकां या तुमचे उद्देश कितें हाच्या फाटल्यान काही सांगीत की सर आमकां आमी व्हायरल कित्याक केल्या म्हणून सांगल्यार आमकां दुसरी वाट ना आतां पंचायत गेल्यार आमकां आमचो कांय हें मेळना फायदो मेळना बीच रोड तालुका गेल्यार आमकां फायदो मेळना आनी व्हायरल कितें केलें सांगल्यार आतां काल व्हायरल जाल्लें म्हाका सकाळ राती 10 वरां मागले सकाळीं एक 8 वरां भितर मस्त जाणांची हे कॉल आयले टेलिफोन आयले की व्हायरल तुमी पाटी काडा म्हळ्यार तुमकां धमकी आयल्या पाटी काडा हांव पदर म्हणत ते आयिल्ल्याक ते आमकां म्हणूंक लागले तुमी सॉरी मागाचे खंय तुमी सूख मागाचे कोणा तांकां कोण तांचो मेंबर आहात पळय त्या ग्रुपार 4 जाणां आहात पळय तांकां तुमी त्या ह्या वॉट्सॅप ग्रुपार तुमी केल्ल्याक तुमी सूख मागाचे म्हणून म्हाका ते अर्थ जावना म्हळ्यार तुमी आतां एक ग्रुपाक धाडलें की इंडिव्युज्युअल जावन धाडलें तशें ते आमच्या फिरगेचो ग्रुप तो तुमी ग्रुपाक धाडून फस्ट व्हायरल केलें वय फिरगेच आमकां फिरगेच्या लोकांक कळचे न्ही ताका सुद्दां फिरगेच्या ग्रुपार आमी गेलो ओके मागीर तो बिरगेची भायर आयला आमकां मेळ्ळें सगळं तो कसो आयला तुमकां म्हळ्यार थंय भायर आयला की तुमी थंय जावन तुका तांचे कोणे तांणी तांचे कोणा फ्रेंड सर्कल आनी खंय केला की ते आमकां वचना ते तो केला वाटलं एका सकाळी 8 वरांचेर गेल्यार पुरो तो स्प्रेड जावन जाला आतां पाद्र्यापाचें कंडिशन कितें की हांव केस करता फादर जोखीम आसा कंडिशन कितें आमी केस करता तुमी डिलीट करना जाल्यार आमी केस करता म्हणून कोणाक त्या वॉट्सॅप ग्रुपाच्या मेंबरांक मेंबर्स म्हळ्यार तुमचे बिरगेचे तांणी आमकां कोंकणी लोक म्हळ्यार क्रिस्तांव लोक मात आसा वय तांतू आमचे हें नांव पाड जाता आमी तुमच्या ह्या प्रॉब्लेम आमी काल्याक ओके ते फादर जोखीम तांतू मेंबर आसा की तांतू हें आसा ग्रुपान आसा ताची भयण सिस्टर आसा फादर जोकी आसा ओके ना मागीर आतां आमी सूख मागता आमकां कांय फादरा पडे आमगे सूख मागता व्हडले विशय सूख मागचे जाल्यार कित्याक सूख मागचे आमी फाटी करना आमी सूख आमचो भाऊ आमचो फादर आमकां आमी घेतला एनी टायम सूख मागता ताका एक रिजन जायचे न्ही आतां आमी सांगता ताच्या फादराचो भाऊ आसा भावाची बायल आसा आमी केल्ली सूख जाली आमी तेय सूख मागून दी पयलें आचेडे येवन म्हणजे बोवाडे येवन सूख मागून दी आमी केल्ली सूख जाली जातो आमी माती काडली आनी रूख कातरलो कशी पाड केली तुजी सूख मागून ती आमी पात्र्या पडे सूख मागता आमकां काय आमकां सूख मागल्यान आमी कांय जाणा जाय आमचे ते पाद्र्यापाचें तें कंडिशन आसल्यार ते पाद्र्याप रोंग आसोन पाद्र्यापाचें तें कंडिशन जाल्यार आमी सीदा आसोन आमच्या बोवाडेक सूख मागूं आमी काडली सूख जाली तुजी कृशी नास्त जाली आनी रूख कातरलो मारोग सो तो काय मारोग दिना म्हणून सांगना नाटलो ते जावन ताची येजमाण जावन दी म्हजी भणी जावन दी दिना म्हणून सांगूं ना दिता तूं ये तुमी ये उलया बसोवन
हय तांकां येवन उलोवंक नाका ना उलोवं नाका तुमी ते रोड करून दिवचे तुमी वय 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 म्हळ्यार तो एक म्हणजे विचारचे एक तो कित्याक येवन तुमचेर उलयना तुमकां पहिल्यांदा दुसऱ्या काही राग आसलो की दुसऱ्या काही राग आसा की ताका राग दुसरे कुटुंबा भितर आसा न्ही ते आसूं पुरो हांव म्हाका बऱ्यानंतर आहले आमी एकामेका आतां बऱ्यानंतर आहल्या कांय राग आनी कांय नासलो तुमचें उलोवणें आसा की उलोवणें पयलीं आसतलें आतां ह्या मार्गाधर्मान उलोवणें ना उलोवन रावल्यात वय वय ओके आतां तुमकां म्हाका सांगलें धमकी पुराय आयल्या म्हळ्यार भाद्र पातावन सोड न्हू दुसरे काही धमकी आयल्या की कुटुंबांत तांच्या कुटुंबांत या तुमी काडा या समथींग तशें काही आयलां गे न्ही जाल्यार सकाळच्यान थोड्यांचे कोण अननोन नंबर तावन परत कॉल आयल्यात तुमी तें काडा ना जाल्यार आमी दुसरी आमची वाट पळयता मागीर आमी हें करता केस करता तें करता हें करता देखून हांवें एकच विचारलें हांवें कांय फाटल्यान करूं ना पब्लीक ताजे मुखारत हें पब्लीक करूंक मुखारत केल्लें हांवें सोर्यां कांय करूं ना म्हणल्यार विशय कळचे न्ही लोकांक नाल्यार कशें हांवें करचें वायरल तशें सांगलें मागीर तुमी करचें जाल्यार करा आमी पळयता तितलें ती सांगलें मागीर दुसऱ्या काय तांचेर हांव चड हें करून चड धमकी दिवन आसात फोन करून ती आतां येवन ती कुटुंब तुमी आतां आमी पळयलें सुमार जाण आयल्यात कुटुंबाचे सांगात आसात ती वाड्याचो ती मेतेर आसात ती इगर्जीन मेतेर आसात ती आतां ती अंत आसात काँग्रेसांत आसात ती इगर्जीन ती मेतेर आसात गे येतात म्हाका दम येतात 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 आतां तुमचें मुखेल मेट कितें आतां विशयांत आतां तुमी आमी आयल्या आतां सिनीकोटला आयला तुमच्या विशयान खंडीत जावन एक लोक पळयतलो म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार हें आमचें सदांच्या फाटल्यान कित्याक आतां ऑडियो या तुमचो मेसेज केलें व्हायरल जाल्ल्या फाटल्यान आमी सत कितें पळोवंक हांगा आयल्या आमी खंडीत जावन तुमी सपोर्ट दिलो हाचे विशय सांगून आसात तुमी आतां तुमचें मुखेल मेट कितें म्हळ्यार लोक आतां न्हू सपोर्ट मेळटा जाल्यार मेळोंक पुरो खंडीत जावन तुमकां लोक सपोर्ट करूंक पुरो या तुमकां तांकां सपोर्ट करून चड आयला तुमचें मुखेल मेट कितें काही सांगीत गे आमकां मुखेल मेट म्हळ्यार हाचे उपरांत तुमी परतें केस करतात की या तुमी बिस्पाक इन्फॉर्म करतात की या समथींग कशें कितें खाल्या या हांगा तुमी मिडिया थ्रूय तुमकां एनकरेज तुमकां म्हळ्यार रायट्स आसा काले सांगूंक घाला तुमकां सांगीत कितें ना आमी केस आमी केस करूं आमी आसना आमकां काले केस आमचे मडगडे आमी वडील आसतना विगार पाद्रप आसा पाद्रप आमच्या विगार जायना जाल्यार बिस्पासला बिस्पाक करयत नाल्यार वाड्यांत आमची हें जाता कळ्ळें मागणें जमाता तांकां कांय करयत येवन गुरकार आसा तांकां कांय करयत आमी कोर्टा वचपाचें काले करलें कोर्टा वचपाचें म्हणना आतां हांचे एका वेळेला जाय जाल्यार म्हाका करचें म्हाका करचें प्रश्न तें आमी चिंतून पळय पयलीं हांचे जावन आतां लोकां भितर कोर्टांत आसता पळय तुमी लोकांक तुमकां जजमेंट मेळना म्हणलें न्ही तें एक आसा वय कॉपी जजमेंट मेळना परत ते लोकांक जावना जजमेंटा परत 2 महिना उपरांत मम्मी सरली न्ही ताका पेंडींग उरलें तें पेंडींग उरलां वय वय ओके जायत खंडीत जावन तुमकां एकदम माहिती दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं